माझें नाव विनेश नार्वेकर. हांव पोरूर रावतां आनी हांव हांगा तुमकां सगळ्यांक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आपयलां. फाटल्या दिसांनी एक इशू जालो, डॉक्टर असॉल्ट केस जाल्लेली आनी म्हाज्या भयणीचे न्यू बॉर्न बेबी तेजी डेथ जाल्लेली. सो तितून खूब बोवाळ जालो आनी डॉक्टराची सायडीची स्टोरी मिडियान दाखयली, म्हाजी सायडीची स्टोरी मिडियान दाखयली आनी म्हाजी कितें सायड आसा तें तुमी दाखयली म्हणून हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. आनी आयजूय हांवें तुमकां आपयलो म्हाजी सायड ऑफ स्टोरी आनी एक्झॅक्ट कितें जाता तें सांगपाक. तुमी येयले म्हणून तेज्या खातीरूय हांव तुमकां थँक्यू म्हणूंक सोदतां. आतां हांव स्टार्ट करपाक सोदता, तुमकां पॉयंट बाय पॉयंट सांगता. फर्स्ट आतां सद्या म्हणल्यार हांवें डॉक्टर अमोल देलवे आनी जे JMJ हॉस्पिटल आसा पोरवोरी तेज्या अगेन्स्ट पोरवोरी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्या. ती कंप्लेन अशी आसा की फर्स्ट म्हणल्यार मेडिकल निग्लिजन्स सेक्शन 304 आनी सेकेंड कंप्लेन तेजेर घातल्या ती थ्रेटनिंग टू किल. तेजो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला तितून तो डॉक्टर आय विल किल यू टेक्निकली म्हणटा. सो तेज्या अगेन्स्टूय हांवें कंप्लेन केल्या आनी ही दोनूय कंप्लेनीची कॉपीज हांवें PIक दिल्या, DYSPक दिला, SPक दिला, CMक दिला, हेल्थ मिनिस्टराक दिला आनी गोवा मेडिकल कावन्सील जे डॉक्टरांचे कितें इश्यू आसा वा डॉक्टरांच्या अगेन्स्ट कितें कंप्लेन्स आसा ते पळयता. सो तांकां हांवें PIक दिल्या ती कॉपी दिल्या म्हाका तांकां. सो आतां ही कंप्लेन अशी आसा की म्हाजी भयण जी आसा जेचें नांव आसा मनीषा नार्वेकर, ते डॉक्टर अमोल दिलवे कडेन कन्सल्टिंग वताले. शी वॉज प्रेग्नंट. सो ताका 1 सप्टेंबर डेट दिल्ली ऑफ डिलिव्हरी. सो ताका 25 ऑगस्टाक कितें तरी प्रॉब्लेम जावपाक लागलो घरा कडेन, म्हणजे वॉटर पास जाता न्ही, वॉटर पास जालें म्हणून ते म्हणपाले आपल्या हॉस्पिटलान घेवन. सो हांव ताका हॉस्पिटलान घेवन गेलो. डॉक्टर अमोल दिलवे म्हणपालो की हॉस्पिटलान वतकीर की ताका स्टूल पास केला बेगीन, सो तेजें ऑपरेशन करचें पडलें, C-सेक्शन आनी सिझेरियन करचें पडलें. आमी नॉर्मल डिलिव्हरीक रावपाक शकना. सो आमी मनीषाच्या हजबंडान ताका कोएड केलें आनी ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन जातकीर डॉक्टर एक 40-50 मिनटांनी भायर येयलो आनी म्हणपाक लागलो की बेबीक म्हणपालो कितें तरी प्रॉब्लेम आसा, ताका ब्रिदिंगाचो कितें तरी प्रॉब्लेम आसा, स्टूल तेणें तेज्या लंग्सान गेला. सो आमी ताका 1 वर हांगा दवरतले हॉस्पिटलान, पळयतले, मॉनिटर करतले आनी मागीर फुडें कितें सांगतले. सो तो 1 वर रावनासतना रोखडोच 5-10 मिनटांनी भायर येवन म्हणपालो की आमी रावूंक शकना, सो तूं ताका एक तर गांव हॉस्पिटल नाल्यार हेल्थवे हॉस्पिटलान व्हर, कित्याक आमचे कडेन आमच्या हॉस्पिटलान JMJ इक्विपमेंट्स ना ताका मॉनिटर करपाक. सो JMJ हॉस्पिटला कडेन फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स नासलेले. सो म्हणून आमी ताका घेवन गांव हॉस्पिटलान गेले. गांव हॉस्पिटलान वतकीर आमकां गांव हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरान फूल डे बेबीक दवरलें आनी सांगलें की देर आर सम इन्फर्मिटीज इन द ब्रेन म्हणून, म्हणजे बेबीचे तकलेन कितें तरी ब्रेन डॅमेज आसा आनी तेणें सांगलें की आपूण कांय करूंक शकना, सो तूं ताका घे आनी GMCन वच, कित्याक तें ग्रेड 3 जाला. सो तेन्ना आमी गांव हॉस्पिटलान डॉक्टर गांवसान विचारलें हांगा कांय जावपाक शकना ट्रिटमेंट, तो ना म्हणटालो, तूं वच ताका आनी GMCन वच. सो आमी बेबीक GMCन घेवन गेले. GMCन जे डॉक्टर्सांनी बेस्ट टू बेस्ट ट्राय केली, पूण ते बेबी 27क एक्सपायर जालें ड्यू टू ब्रेन डॅमेज. मागीर आमी बेबीक फुडें कितें आसा तें बेबीचे म्हाजे मिस्टर हेज्या भयणीच्या घोवाच्या घरा येयले आनी तेजे कितें डेथ रिच्युअल्स केले आनी मागीर आमी डॉक्टराक मेळपाक गेले. डॉक्टराक विचारलें, पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केल्या म्हाज्या अगेन्स्ट. सो हांव पुलीस स्टेशनान गेलो. पुलीस स्टेशनान वतकीर PIच्या फुडल्यान डॉक्टरान म्हाका आनी बाकीच्या पुलिसांच्या फुडल्यान म्हाका पुलीस स्टेशनान डॉक्टर अमोल दिलवेन थ्रेटन केलो की आपूण तुका आय विल किल यू इन फ्रंट ऑफ पुलीस. ताणें म्हाका सांगलें की आपूण तुका जितो मारतलो आनी मागीर कितें तें पळोवया म्हणून. सो हांव थंयच्यान तेन्ना भायर सरलो आनी मागीर तुमी जाणा कितें इन्सिडंट जालो तो. मागीर आमी तुमकां मेळ्ळो, प्रेसाक म्हाजी सायड कितें स्टोरी सांगली आनी हांव वचून सरेंडर जालो. पुलीस स्टेशनान सरेंडर जातकीर 2 दीस हांव पुलीस कस्टडीन उरलो आनी 1 दीस हांव JC कोलवाळे उरलो. तें जातकीर मागीर हांव फूल ड्रॉपार गेलो आनी हें सगळें करपा खातीर म्हाका इमिजिएटली टायम मेळना म्हणून हांवें कंप्लेन आतां केलें 27क. मातसो टायम लागलो कंप्लेन करपाक. सो इन बिटवीन हांव खूब गायनोलॉजिस्टांक मेळ्ळो, मागीर डॉक्टर गांवसान एक इंटरव्यू दिलो स्टुडंटाचेर तो पळयलो. सो सगळे गायनोलॉजिस्टांक मेळोन डॉक्टर्सांक मेळोन
म्हाका अशें कळून येयलेलें आसा की भुरग्याची ब्रेन डॅमेज जाल्या जी हांवें कंप्लेन केल्या पुलीस स्टेशनान जे डॉक्टराचेर मेडिकल नेग्लिजन्स म्हणून ती पुलीस स्टेशन कंप्लेन केल्या भुरग्याची ब्रेन डॅमेजीचो फर्स्ट रिजन जे कोण डॉक्टर सांगना फर्स्ट रिजन इज ब्रेन डॅमेज एट द टायम ऑफ डिलिव्हरीच्या टायमार जर डॉक्टरा कडेन कितें मेडिकल इंस्ट्रुमेंट यूज करता वा नेग्लिजन्स जाता हांवें ते कंप्लेनीन मेन्शन केला की तेन्ना जाल्यार ब्रेन डॅमेज जावंक शकता जर बेगीचे स्कलाक जर कितें इंस्ट्रुमेंट लागले ऑर कितें जर मिस्टेक जालो डॉक्टरा कडल्यान जाल्यार ब्रेन डॅमेज जावंक शकता सो हें फर्स्ट डॉक्टरा कडल्यान जालां सेकेंड डॉक्टर जाणा आसतना बेगीचे तकलेन ब्लिडींग आसा म्हणून तेणें म्हाका GMCन व्हरपाक सजेस्ट करचे सांडून तेणें म्हाका सजेस्ट केलो व्हरपाक गांवस हॉस्पिटल म्हापसा तेणें जर म्हाका डायरेक्ट GMCन धाडलें जाल्यार बेबी सेव जावंक शकतालें हितून आनी एक म्हाका सांगपाक जाय की बेबीक जेन्ना एम्बुलन्सान घालून आमी गांव हॉस्पिटलान व्हरताले परवडच्यान JMG हॉस्पिटलांतल्यान तेन्ना ती आमच्या वांगडा JMGची नर्स आसलेली सो JMGचे नर्सीन म्हाजे भयणीचे हजबंडाक सांगलें की डॉक्टरान तुमकां सांगूं ना तेका तकलेन ब्लिडींग आसा म्हणून तेणें सांगलें की आमकां डॉक्टरान कांय सांगना सो नर्स जर जाणा की भुरग्याच्या तकलेन ब्लिडींग आसा आनी ती जर म्हाज्या भयणीच्या हजबंडाक सांगता जाल्यार डॉक्टरूय जाणा आसतलो डॉक्टरान आमकां तें इन्फॉर्म करून गेल्लें सो हें आमकां डॉक्टरान इन्फॉर्म करूना सेकेंड म्हटल्यार JMG हॉस्पिटलान जर अशें कितें सिरियस केसीस जाल्यो ब्लिडींग जाल्यो जाल्यार जे हॉस्पिटलान तुमी डिलिव्हरीज करता आनी असल्यो सिरियस केसीस हँडल करता जाल्यार तुमचे कडेन थंय इक्विपमेंट्स कित्याक ना मॉनिटर करपाक अल्ट्रासावंड मशीन सोनोग्राफी मशीन कित्याक ना तुमकां थंयच्यान तें हांगा कित्याक धाडचें पडटा गांव हॉस्पिटलान तुमी थंयच जर मॉनिटर केल्लें जाल्यार म्हाका तुमी थंयच्यान डायरेक्ट JMCन धाडटले आसलें प्लस डॉक्टर गांवसान प्रुडंट मिडियाक एक इंटरव्यू दिलो आनी डॉक्टर गांवसान ते इंटरव्यून सांगला की ब्लिडींग इन द ब्रेन इज व्हेरी रेअर इन फूल टर्म बेबी एंड ही हॅज नेवर सॉ केन्नाच तेणें पळोवना अजून पर्यंत तेजे 36 इयराच्या एक्सपिरियन्सान तेणें म्हणटा तो फर्स्ट टायम आपण अशी केस पळयल्या आनी तो म्हणटा तेका IVH जाला इंट्रा व्हेंट्रिक्युलर हेमरेज दॅट इज ग्रेड 3 आनी तो एक्सेप्ट करता की फूल टर्म बेबीन म्हाज्या भयणीचे जे बेबी आसले ते फूल टर्म तेणें 9 मंथ्स कंप्लीट केल्ले तो म्हणटा फूल टर्म बेबीन हे हेमरेज जावंक शकना तो म्हणटा आपण फर्स्ट पळयला हे म्हणटा फक्त ब्लिडींग इन द ब्रेन इज नॉर्मल प्री मॅच्युअर म्हणजे 3 महिने 4 महिन्याचे जे बेबी आसता तितून आसता म्हणटा नॉर्मल सो तो जेन्ना डॉक्टर गांवस जेन्ना हें म्हणटा जाल्यार हांव तेका आनी डॉक्टर अमोल तिलरीक आनी JMG हॉस्पिटलाक क्वेश्चन करपाक शकता जर फूल टर्म बेबी आसलेली म्हाज्या भयणीची जाल्यार तेका ब्रेन डॅमेज कशी जाली ते पसून IVH मागीर तो डॉक्टर म्हणटा की 1 in 10,000 केसीस अशें जाता म्हणटा अशी ही केस जाली मागीर तो म्हणटा की प्रुडंट मिडियाचे इंटरव्यून की 2 वीक पयलीं आवयच्या पोटान भुरगें आसतना तेका ब्रेन डॅमेज जावंक शकता आतां जर 2 वीक पयलीं जर आवयच्या पोटान आसतना भुरग्याक जर ब्रेन डॅमेज जालो जाल्यार कॉमन मॅन डॉक्टराक विचारपाची गरज ना कॉमन मॅनूच सांगूंक शकता जर भुरग्याच्या पोटान जर ब्रेन डॅमेज जालो जाल्यार एक तर आवय पेटलें कितें तरी चेंजीस जातले सो तेका कांय चेंजीस जावना प्लस ते एवरी टायम डॉक्टराक मेळटा एंड पर्यंत तेन्ना डॉक्टरान तेजी सोनोग्राफी तरी करपाक जाय आसलेली पळोवपाक जर कितें आसा जाल्यार भितर तें तेणें करुना सो हेंय तो सांगूंक शकना की 2 वीकच्या पयलीं बेबीच्या पोटान ब्रेन डॅमेज जाल्या काय ना आनी एक डॉक्टर गांवसान सांगलें की हाफ नॉलेज उलयता कॉमन मॅन आसता ते कितेंय उलयता आमी डॉक्टर सगळे जाणा आनी तो म्हणटा की इंटरनेटार आतां इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आसा ती तुवें फायंड आवट करपाची आनी सांगपाची सो इंटरनेटार आमी पळयलें हांव डॉक्टर न्ही पूण इंटरनेटार पळयल्या प्रमाणे म्हाका हांवें तेजेर स्टडी केल्या ब्रेन डॅमेज डॉक्टर एट द टायम ऑफ डिलिव्हरी जावंक शकता हे वन ऑफ द रिजन आसा ते डॉक्टर गांवसानूय सांगना डॉक्टर अमोल तिलरीय सांगना डॉक्टर गांवसान हो एक सांगपा जाय न्ही की एट द टायम ऑफ डिलिव्हरी डॉक्टरा कडेन मिस्टेक जावंक शकता सो ती तेणें सांगना प्लस प्रुडंट मिडियान गांवसाक विचारलें की आतां डॉक्टरान थ्रेटनिंग टू कील म्हणून तेजो व्हिडिओ व्हायरल जाता आनी तेणें तेका धमकी दिला तेजेर तुका कितें उलोवपाक जाय तेणें सांगलां तेजेर आपल्याक काय उलोवपाक जाय आपूण फक्त डॉक्टराचेर असोल्ट जाला तो उलयता सो हितून म्हाका दिसता की डॉक्टराक लायसन दिला ते कोणाकूय धमकी दिवपाक कोणाकूय कील म्हणपाक आनी मेडिकल नेग्लिजन्स करून भुरग्यांक मारपाक अशें म्हाका दिसता नाजाल्यार इतले ओपनली कोण कोणाक थ्रेट दिवचो ना न्ही हे जालें आनी
भुरगे माझे पयलींचे मेले ते मेलेच. आतां म्हाजी भयणूय अजून रिकवर जावना. ती अजून पर्यंत ट्रॉमान आसा, मेंटल ट्रॉमा आनी फिजिकल ट्रॉमा. ती अजून पर्यंत रिकवर जावना बिकॉज ते सिझेरियन केला तेंचो. सो तेजें कशें कितें ते अजून घरांत आसा. सो होय आमकां ट्रॉमा जालो. प्लस हांव ही कंप्लेन हांवें आतां सद्या PIक दिल्या आनी बाकीच्या सगळ्यांक हांवें कॉपीज केले. सो म्हाका PIक सांगलां की आमी डायरेक्ट डॉक्टराचेर, हांव जेन्ना PIक मेळपाक गेलो तेन्ना डॉक्टराचेर आमी डायरेक्ट कंप्लेन करूंक शकना. आमकां गोवा मेडिकल कावन्सिलाचें परमिशन घेवचें पडटा वा कितें फॉर्मेलिटीज करचें पडटा म्हणून. सो म्हाका फोरवर्डचो जो PI आसा तेजेर फूल फेथ आसा. गोवा गव्हर्मेंटाचो, प्रेझेंट गव्हर्मेंट आसा तेजेरूय फेथ आसा आनी आमचे CMाचेरूय म्हाका खूब फूल फेथ आसा की तो जे इल्लिगल जाला वा जो क्रायम जाला आनी जी हांवें म्हाजी कंप्लेन केला तेजेर म्हाका फेथ आसा की ते इमिजिएटली एक्शन घेतले म्हणून. आनी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तो डॉक्टर म्हणून ना पळयता तेणें जो कितें केला मेडिकल निग्लिजन्स 304 अंडर सेक्शन प्लस 503 आनी 506 थ्रेटनिंग टू किल हे सेक्शना प्रमाणे जे कितें एक्शन घेवपाची ती PI घेवपाची आनी ते इमिजिएटली FIR रजिस्टर करपाची आनी इन्क्वायरी कंडक्ट करपाची. जर तो गव्हर्मेंट जर पोलीस डिपार्टमेंट हे करपाक जर डिले करता जाल्यार तो एविडन्स टेम्पर करपाक शकता. सो ताका टायम दिवपाक जाय एविडन्स कित्याक पयलोच 1 म्हयनो जाल्लो आसा आनी ताका टायम दिवपाक इमिजिएटली FIR रजिस्टर करून हेजेर इन्क्वायरी स्टार्ट करपाची. हांवें ही FIR ची कॉपी 27 ह्या म्हयन्यान पुलिसां कडेन दिली. FIR अजून रजिस्टर तेंच्यांनी करूं ना पुलिसांनी. तेणें म्हाका सांगलां करता म्हणून आनी म्हाका PIचेर फेथ आसा की तो करतलो तो फुडें तेंच्यांनी करपाचो प्रोसेस. आनी हांव जे डॉक्टर्स जे स्ट्रायक करपाक गेलेले वो पुलिसांचेर प्रेशर हाडपाक गेलेले आनी जे इंडियन मेडिकल असोसिएशन आसा तेंचे सगळे डॉक्टर्स मेळून स्ट्रायक करपाक गेले की डॉक्टराचेर एसॉल्ट जाला म्हणून. आतां तांकांय हांव सांगपाक सोदता की ओके तुमी स्ट्रायक करपाक गेले डॉक्टराचे अगेन्स्ट कितें जालें म्हणून. आतां तुमचो एक बार आमचो फटर्निटी डॉक्टर फटर्निटी कडल्यान मिस्टेक जाल्या मेडिकल निग्लिजन्स जाला प्लस तेणें थ्रेटनिंग टू किल केला म्हणजे म्हाका ताणें धमकी दिल्या मारता म्हणून ओपनली पोलीस स्टेशनार. तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतले. आतां तुमी मोर्चा घेवन येतले. आतां तुमी SP ऑफिसार येतले वो PIक सांगतले की FIR रजिस्टर करा म्हणून हो की तुमी तुमचो तो डॉक्टर वन ऑफ युअर मेंबर म्हणून तुमी ताका सेफ करतले आनी हो इशू इग्नोर करतले. सो हांव तुमकांय रिक्वेस्ट करता की तुमी तो तुमचो म्हणून पळोवपाचें न्ही हेजेर इन्क्वायरी कंडक्ट करपाची आनी इमिजिएटली कितें ती एक्शन तुमचे सायडीच्यान तुमी घेवपाची. प्लस ते म्हणटा की हांवें एका इंटरव्यू तेंचे आयकलें की वन ऑफ द डॉक्टर इज सेइंग दॅट आमी सगळे पळयल्या रिपोर्ट्स आनी आमकां दिसता की डॉक्टराची कांयच मिस्टेक ना म्हणून. इन्सिडंट जावन दुसरे दिसा तुमी प्रेस घेता आनी सांगता आमी सगळे रिपोर्ट्स पळयल्या म्हणून. एका दिसान तूं सगळे रिपोर्ट्स पळोवन सांगूंक शकता कितें जालां तें पॉसिबल ना सांगपाक. तुका एक 10-15 दीस तरी वयतले सगळे स्टडी करपाक न्ही. सो तुमी सारकी स्टडी करपाची तेजेर आनी हेजेर कितें तें इन्क्वायरी करपाची. प्लस प्रोफेसर रोहन भोटे तो डॉक्टरांच्या सपोर्टान पोलीस स्टेशनान येयलो आनी तेणें पोलीस स्टेशनान प्रेसाक सांगलें की हे भुरग्याक इमिजिएटली एरेस्ट करचो म्हणून आनी कितें आहा ती इमिजिएटली एक्शन घेवची म्हणून. हांव फोरवर्डच्या आमदाराक सांगपाक सोदता की तुवें एक हेजेर स्टडी तरी करपाची. बाबा कितें जालां बाबा आमचे घरान कोण तरी भुरग्याची डेथ जाल्या तितून डॉक्टराचे मेडिकल नेग्लिजन्स आसा प्लस तेणें म्हाका थ्रेटनिंग टू किल म्हणून धमकी दिल्या आनी तुवें दोनूय इशू पळोवन मागीर स्टडी करून तुवें कितें डिसीजन घेवंक जातलें. तूं डायरेक्ट फक्त डॉक्टराचेच बाजू घेवन डॉक्टराक सपोर्ट करपाक गेलो. एवरी टायम तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना सांगता की आय एम हियर फॉर कॉमन मॅन. आपूण कॉमन मॅना खातीर बसला कॉमन मॅनान इशू घेवन. सो आयज तूं कॉमन मॅनाक सायडीक दवरून डॉक्टर फर्टिलिटीच्या फाटल्यान कित्याक रावलो. डॉक्टर अमोल तिलवेच्या सपोर्टाक तूं हितून कित्याक गेलो. आतां हांवें पोलीस स्टेशनान कंप्लेन केल्या. सो आतां म्हाजी कंप्लेनीक म्हाका जस्टीस मेळपा खातीर तूं येतलो पोलीस स्टेशनान आनी पुलिसांक सांगतलो वा आनी कोणाक सांगतलो की कंप्लेन रजिस्टर कर म्हणून. जर तुका गट्स आसा जाल्यार तुवें ओपनली म्हाज्या अगेन्स्ट कसो येयलो. तसो ही डॉक्टर लॉबी आसा डॉक्टर इंडियन मेडिकल असोसिएशन आनी हो जो अमोल तिलवे आसा जेणें क्रायम केला अंडर मेडिकल निग्लिजन्स आनी तेणें म्हाका ओपनली धमकी दिल्या. तर तुका गट्स आसा जाल्यार तुवें हो इशू घेवपाचो आनी म्हाका जस्टीस मेळपा खातीर तुवें म्हाका सपोर्ट करपाचो. प्लस तेणें सांगलां की पुलीस
पार्शलिटी करता, फेर इन्क्वायरी काय करिना म्हणून. म्हाका तरी दिसता की पोलीस डिपार्टमेंट कोलगोडचो PI आणि बाकीचे पोलीस डिपार्टमेंट आणि हितून काय पार्शलिटी करिना. तेंच्यांनी एज पर लॉ कितें करपाचें आसा तें तेंच्यांनी करपाचें आसा तें केलां. प्लस तेणें सांगलां की कितें तरी पॉलिटिकल म्हाजो इन्फ्लुयन्स आसा म्हणून. जर हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की जर म्हाजो पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आसलो जाल्यार हांव 2 दीस पर्वरी पुलीस कस्टडीन आनी 1 दीस जेसीन उरचो नासलो. हांव एका दिसा भितरूच सुट्टलो आसलो. नाजाल्यार हांव एंटीसेप्टरी बेल अप्लाय करून एब्सकॉन्डिंगूच रावन हांव भायल्या भायर उरलो आसलो. सो हितून दिसता म्हाका म्हाजो कांय इन्फ्लुयन्स ना म्हणून हांव वचून सरेंडर जावन थंय रावन मागीर 3 दिसांनी भायर सरलो. आनी एक हांव अपील करूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की आयज जे म्हाका जालो बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स, बिकॉज ऑफ IMA म्हाका जो हो ट्रॉमा फेस जाला आनी जो कोलगोडचो आमदार थंय स्पेशली हे घेवन येयला म्हाज्या अगेन्स्ट गेली. सो आयज म्हाका त्रास जाला तसो फाल्यां बाकीच्या लोकांक त्रास जातलो आनी हो जो कोलगोडचो आमदार आसा तो कॉमन लोकांक सपोर्ट करपाक वचना. तो फक्त कोण व्हडले आसा तांकां सपोर्ट करपाक वचना. सो हांव म्हाज्या सायडीच्यान अपील करतां. हांव एक कोलगोडकार, हांव बाकीच्या लोकांक अपील करता की आतां रोखडेंच इलेक्शन येवपाचें आसा. तुमी बरे कोणाक तरी बरे मनशाक कोलगोडच्यान निवडून हाडा आनी एका घरा धाडा 2 कोटी. ताका तुमी हे इलेक्शनाक वोट करना. इतलें हांव म्हाज्या सायडीच्यान सांगूंक सोदतां, लोकांक अपील करूंक सोदतां. आनी म्हाज्या कडेन आनी एकटो विक्टीम बसला जेका ताजें नांव संदीप वर्मा. सो तो तुमकां आपली केस सांगतलो. तेजी सेम केस हेची डॉक्टर अमोल दिल्वेची तो कन्सल्टिंगाक केलेलो. प्लस हांवें तुमकां डॉक्टराचे गूगल रिव्यूज जे आसा आनी ते यूट्यूबाचेर तेजे जे कमेंट्स आसा ते हांवें तुमकां सगळ्यांक कॉपी दिला. तेजेरूय तुमी पळयलें आसतलें कितें कितें तेजेर कमेंट्स दिल्या ते. Okay. So like she was pregnant 1 year back. Okay. तो उसको मैं GMG में मैंने डिसाइड किया लेके जाता हूँ. डॉक्टर दिल्वे हमारा कंसल्टेंट था. तो उसके मेडिकेशन चल रहे थे. ओके. जो मेडिकेशन उसने दिया वो चल रहे थे. सडनली मेरी वाइफ को ब्लीडिंग होने लगा. ब्लीडिंग होने लगा बोल के डॉक्टर के पास गए. So he was making us run all the time. All the time is like within 1 month we have done at least 10 sonographies within 1 month. Okay. Every 5 days he used to tell us go and do the sonography, and he is not attending like a doctor. Okay. He is like the doctor का जो रहता है कि हाँ बैठ के चेकअप करना, पूछना क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं था. डॉक्टर के पास जाते थे हम लोग, वो बाहर आता था, हम लोग बैठे थे, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ओके जाओ सोनोग्राफी करके आओ. और जैसे सोनोग्राफी हम लोग करके लाते थे कि वॉज नॉट देयर इन हॉस्पिटल, तो सारा फ़ोन पे काम होता था. नर्स कॉल करती थी ऐसा 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 क्या करना. पार्ट ऑफ इट केम. तो मैं डर के डॉक्टर के पास गया, दिल्ली के पास. तो उसने डायरेक्टली मेरे को बोला कि जाके सोनोग्राफी करो. और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस मैडम ने मेरे को दिया और मुझे अच्छा लगा. सो होपफुली डॉक्टर दिग्वे इज नॉट नो सावट म्हणजे ऑलमोस्ट अराउंड 50+ लोकांनी कंप्लेन केला फोन करून माझे कडेन की आमचे कडेन अशेंच जालां. डॉक्टर अमोल दिल्वे प्लस आनीक कोण डॉक्टर तांचे थ्रू तेंचे मिसकॅरेज जाला ऑर तेंचे कितें तरी प्रॉब्लेम जाला डिलिव्हरी खातीर डॉक्टरांच्या निग्लिजन्सा खातीर. सो तेंच्यांनी म्हाका सांगलां की आपूण तुमचे कडेन आमचे कडेन आसा आनी आमी जॉयंट कंप्लेन करतली. जर हेजेर फाल्यां पुलीस कांय एक्शन घेयना जाल्यार आमी नेक्स्ट स्टेप जो आसा आमचो तो आमी बाकीचे जे विक्टिम्स आसा तांकां घेवन जॉयंट कंप्लेन घेवन आमी जॉयंट प्रेस घेतली जर ती फाल्यां वचपाक रेडी आसा जाल्यार. सो हांव अपील करता तुमचे थ्रू जनरल पब्लिकाक की आनीक जर कोण विक्टीम आसा आनी जर तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक पावना जाल्यार म्हाजो नंबर जावन आसा 9552550246. तुमी हे नंबरार म्हाका फोन मारपाचो आनी तुमी हे डॉक्टर लॉबीक ऑर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भियाना आसतना ओपनली येवपाचो आनी आमी जॉयंट मेळून एका कंप्लेन करुया. इतलें हांव तुमकां सांगून आतापर्यंत कितले कंप्लेन येयल्या अमोल दिल्वे डॉक्टराचे? आतापर्यंत म्हाका ऑलमोस्ट अराउंड 50+ लोकांचे कंप्लेन फोनाचेर येयले. फोन म्हाका मारला तेंच्यांनी सांगलां की अशें अशें आसा. आनी ते रेडी आहा कंप्लेन करपाक? तेंचे कोण IMA कडेन रेडी आहा ते कंप्लेन करपाक? हय. आतां डॉक्टराच्या अगेन्स्ट आमी IMA कंप्लेन करूंक शकना. आमी गोवा मेडिकल कावन्सील आनी हें करपाक शकता पर्वरी पुलीस स्टेशनार. सो हांव तेंचे कडेन म्हणजे उलोवप चालू आसा. सो थोडी कितें आसा फुडें येवपाक भियाता कित्याक फॅमिली बॅकग्रावंड मागीर आनी कितें इश्यूज आसा. सो हांवें तांकां सांगलां की कांयच भिवपाची गरज ना. कितें आसा तें हांव पळयतां.
तुमी आमच्या वांगडा बसा आनी आमी फुडें कितें आसा रेसिपी घेवया. कित्याक आयज जर आमी फुडें सरना आनी बाकीचे जे जर लोक भिवन फाटीं रावतात जाल्यार फाल्यां डॉक्टर ओपनली करतले. डॉक्टर म्हणटा की आमच्या केस आजून हांव कितले दीस गायनोकोलॉजिस्टा कडेन भोंवलो तितूंतल्यान म्हाका एक फीडबॅक मेळ्ळो की डॉक्टराच्या अगेन्स्ट आजून पर्यंत केस जावंकूच ना. आमच्या अगेन्स्ट कोण कांय करूंक शकत ना. आमी कितेंय करूंक शकता असो म्हाका फीडबॅक मेळ्ळो. सो हितून म्हाका दिसता की आमी जनरल पब्लीक ओगी रावता. डॉक्टर सांगता डिलिव्हरी जाली भुरगो मेलो सो आमकां दिसता नॉर्मली कितें जालां म्हणून. पूण तेजेर कोण फुडें सरूंक सोदना. सो म्हाका दिसता की लोकांनी फुडें सरपाक जाय आनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक की फुडें आनीक जावचें ना. नाजाल्यार डॉक्टर अशें करीत रावतले. जर आमी फाल्यां जर हेजेर कितें एक्शन जाली अमोल दिल्वेक जर इन्क्वायरी जावन अमोल दिल्वेचेर जर एक्शन जाली एरेस्ट जावन जर ताका कन्विक्ट जालो जाल्यार फुडें डॉक्टर असले एक्शन घेवपाक भियातले.